ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण लुडगास्कोर्नो श्री व्यास देवाल सरस्वती देवले उडगास्कोर्नो गुरु लुडगास्कोर्नो आणि पुरा वैष्णव प्रणाम कोर्नो आव या मगेले कोंकणीन तू मगेले फर्स्ट लेक्चर आज पुढे चड कसं लेक्चर आणि दिनी जाल्यार एक प्रयत्न करूया म्हणून एक आमची केल भाषा इतले पुरा जण प्रयत्न करून ಒಟ್ಟು दत्त आसा ती तांके एक आमची गेल्या भाषेन कोंकणी भाषेन तांकां आमी भगवद्गीता विषय कसं सांगचे प्रयत्न करून आसा ती मध मध्ये तू पुरा आम्ही चड करून प्रचार करचे इंग्लिशान तू त्या निमती मध मध्ये तू खंयचे आमचे गेल्या शब्द ये न्ही ते इंग्लिशान आमी सांगता ती तुम्ही तुमगे इतले अर्थ करून घेवका ताका तरी मुरलीधराचरण प्रभूना आमकां सांगिल की एक इसेन्स ऑफ भगवद्गीता म्हणून ताजेर एक सांच एक कोंकणीन तू उलोवका म्हणून तर ते आम्ही प्रयत्न करता आसत आता तर मेनली आम्ही एक समजून घेवया भगवद्गीता म्हळ्यार कसलें म्हणून तर भगवद्गीता एक 5000 वर्ष फुडें कृष्णाने तागेले दोस्त आणि भक्त जावन आशिल्ले अर्जुना सांगिल्ले ते खंय सांगिल्ले म्हळ्यार आतां आमकां गोत आसा कुरुक्षेत्र म्हणून जाग आसा थंय तांणी लढायक तयार जावचे फूड सांगिल्ले आणि खंयचे दीस सांगिल्ले ते एक एकादशीक आता ताका मोक्षदा एकादशी म्हणटा ते या वर्सा फ्रायडेक 25 तारीखेक ती एकादशी येता आसा म्हळ्यार ताका म्हणटा ती एडवेंट ऑफ भगवद्गीता म्हणून ज्या दिसू भगवद्गीता उरलेले तो दिवस म्हणून आणि ते कुरुक्षेत्र आता हरियाणान तू आसा थंय एक सांच एक झाड आसा ते ताका सांगतात की ते ओरिजिनल झाड जे कुरुक्षेत्र लढाई आशिल्ली त्या झाडाचे वंश म्हणून थंय ते एक झाड आनीक आसा आणि बाकी पुराय भीष्मान थंय जीव सोडलेलो त्या पुरा जाग आनीक आसा म्हळ्यार कोणी कुरुक्षेत्रात केल्यार तांणी हे पुरा जागो थंय वचून पळयता कोण कोण म्हणतात की हे पुरा काल्पनिक हे ते म्हणून हे पुरा काल्पनिक नाही हे एक्चुअल जाग पुरा आसा म्हणून मागीर एक स्पिरिच्युअल ट्रुथ म्हणटा ती ताजे पुरे एक भगवद्गीता एक म्हणटा ते टाइमलेस विजडम म्हणून म्हळ्यार हातू मस्त पुरा कृष्णान अर्जुनाक ज्ञान दिला आता लढाई करचे वेळार अर्जुन एकदम थंय कृष्णा सांगता की दोन्ही एक बगलेन कौरव आसा ती आणि दुसरे बगलेन पांडव आसा ती तर त्यांनी अर्जुन सांगता कृष्णाक की तू एक मध्य वर रब्बई म्हणून म्हाका पळोवचें आसा मेकलोटू कोण कोण लढाई करचे आयल्यान ती म्हणून तर थंय मध्य वर कृष्णान रथ रब्बयल मागीर थंय अर्जुन सगळ्यांक पळयता भीष्माक पळयता द्रोणाचार्य पळयता कृपाचार्य पळयता आणि बाकी पुरा दुर्योधन आणि बाकी पुरा तागेले भाव भावंडाक आणि पुरा सगळ्यांक पळयता तो येद्राक तो तितलो पुरा हे सांगता म्हळ्यार तागेल्या मनात विचार येता की हे पुरा आमी कसाल्या करून आसा ती कसाला लढाई करची हे त्या म्हणून अशी तो एक डिजेक्ट जावन वता म्हळ्यार ताका एक लागता की आमकां लढाई कसाल्या करता हे तांकां जावका जाल्यार तांणी हे जे किंगडम आसा म्हळ्यार राज्य आसा ते तांणी तांकां दिवया आमी आमगेल्या इतल्याकाची तसं दुसरं करूया म्हणून कृष्णान हे लढाई रब्बोच खातीर कृष्ण स्वताची एक दूत म्हण जावन पांडव दूत म्हण जावन थंय हस्तिनापुरा वता आणि थंय सांगता की अशी आमी लढाई करची नाका तरी पांडवांक तुम्ही एक 5 गांव दिला रे पुरो तांणी एक क्षत्रिय म्हळ्यार तांणी एक राज्य करता तर तुम्ही एक 5 गांव पुणी दिल्ल्यार लायका म्हणून पण दुर्योधन म्हणटा हांव तितलो पुरा काही दिवचे जायना हांव तांकां एक सुई
म्हळ्यार निडल म्हणटा ती त्या सुई खोमची तितलो जाग हांव दिना म्हणून मागीर ताजे शिवाय दुसरो कसा नाही एक पर्याय ना त्या म्हणून ते लढाईक थंय पुरा एकत्रित जाता ती कुरुक्षेत्रांतू त्या भगवद्गीतांतू टोटल 700 श्लोक आसा ती तांतू संजयाने कसा उरलेला अर्जुनानं मस्त प्रश्न निमगिल्या ती दुर्योधने उरलयत कसा नाही थोड्यांची आणि मोस्टली कृष्णानं अर्जुनाक जे एक बोध म्हणटा ती तो अंतू दिला त्या महाभारतांतू भीष्म पर्वांतू अध्याय 25 ते 42 म्हळ्यार 25 चॅप्टर्स 25 to 42 तू येता आणि हे कोण बरयलेलें आमकां गोत आसा ताजी स्टोरी महाभारत केन्ना बरोवचें आशिल्लें तेन्ना व्यासदेवानं कोण बरयतलें म्हणून तांणी हें करता आसतना तांणी उडगास करता की गणेशान हें बरयलें लायक म्हणून तांणी गणेशाक आपयता ती लॉर्ड गणेश आमी म्हणटा ती गणपतीक तांणी आपयल मागीर तांणी निमगिता ती की गणेश लॉर्ड गणेश आयल मागीर तांणी निमगितात की कसन जाय म्हणून तांणी म्हणटा महाभारत बरोवचें आसा म्हणून गणेश म्हणटा जायत हांव बरयता पण तुमी जे उच्चार करता ते त्या रापच्यानच जा म्हणून हांव बरयता वतलो आनी तुमी रापच्यानच जा म्हणून तर व्यासदेव म्हणटा ती जायत पण हांव जे सांगिल्ले श्लोक आसा ती ते तुमी समजून जाल्ले मागीर बरोवका म्हणून गणेश म्हणटा ती जायता म्हणून अशी तांगेले कंडिशन आणि केन्ना व्यासदेवाक थोडा टाइम जावंक आसता त्या श्लोक फॉर्म करच्याक तेन्ना तांणी एक डिफिकल्ट श्लोक दिवचे आसता तांकां आनी तेन्ना गणेशान तो विचार कोरून आनी मागीर बरयला तशी गणेशान इतलो पुरा भगवद्गीता हें त्या पुराण बरोवन म्हळ्यार ते समजून मागीर हें पुरा बरयला त्या निमती ह्या गीतेक मस्त एक इम्पॉर्टन्स आसा आणि हक्क म्हणला की भगवद्गीता इज इसेन्स ऑफ ऑल वेदिक नॉलेज ताका गीतोपनिषद म्हणला म्हळ्यार उपनिषदाचे पुरा सार म्हणून पळोवच्या गेल्यार ताजे सार पुरा उपनिषदाचे तांतू 108 उपनिषद येता ती त्या पुरा 108 उपनिषदाचे सार म्हणल्यार भगवद्गीता आता भगवद्गीता व्हॉट इज इट्स पर्पज कळ्ळें तर इट इज टू डेलिव्हर मॅनकाइंड फ्रॉम इग्नोरन्स म्हळ्यार आम्ही एक तामसिक जीवन असता आमगेलें जनरली म्हळ्यार आमी पुरा एक नक्क जाल्यार पुरा कसं करना पण देवाल विशय आमी करना ती तर ह्या तामसिक देखून आमी सत्वगुणार कशें येवचें म्हणून हें भगवद्गीता दाखयता ती आनी आमगेलें एक रिलेशन आसा भगवंता ओटू भगवंता ओट एक रिलेशन म्हळ्यार कसं रिलेशन तें आमी पुरा विसरल्यात आतां तर त्या रिलेशन एस्टॅब्लिश करच्याक आमी हें भगवद्गीताचें ज्ञान आमकां पळोवका म्हणून why should we try to understand Bhagavad Gita म्हळ्यार इत्याक आमी भगवद्गीता समजून घेवका ताजे खातीर बिकॉज द ह्युमन फॉर्म ऑफ लायफ इज स्पेशल ह्युमन फॉर्म ऑफ लायफ इज स्पेशल म्हळ्यार कसं जालें म्हळ्यार जे एनिमल्स म्हळ्यार जे सुण मज्जर हें त्या बरोबर आसा तांगेल जीवन आनी आमगेल जिवनांतू कसन एक कॉमन आसा कसन कॉमन आसा ताका एक श्लोक आसा हितोपनिषद देखून आहार निद्रा भयमैथुनं च समान्यम एतत् पशुभिर्नराणं धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभ समान म्हळ्यार आमगेले खावचें आनी न्हिदोवचें मैथून करचें आनी डिफेंड करचें म्हळ्यार रक्ष करचें आमगेलें स्वताली हें त्या एनिमल्सांत आनी आमगेले ह्युमन बिंग्सांत हें दोनी कॉमन आसा पण आमकां एक ह्युमन बिंग्साक मनुष्य लोकांक एक स्पेशल इंटेलिजन्स म्हणून दिल्लें आसा तो कसा लायक दिला म्हळ्यार आमकां तो विचार करचे दिला की आमी ह्या जगत्यांतू कसा आयल्यान ती आमकां हें इतलें पुरा सफरींग म्हळ्यार आमकां इतलें पुरा क्लेश येता ती ह्या तें आनी आमकां मरण त्या पावता ती ह्या पुरा प्रश्नाचें आमी उत्तर खाली मनुष्य जन्मांतूच निमगुच्या जाता म्हणून आसा आनी एक आमकां एक कसा लाग भगवद्गीता आमकां कळका म्हळ्यार जाल्यार आमकां एक परमनंट सोल्युशन करता तर ताका एक 3 क्लेश आसा ती ताका आध्यात्मिक क्लेश म्हणटा आध्यात्मिक क्लेश म्हळ्यार मिजरीज म्हळ्यार आमकां क्लेश आमगेले स्वताले बॉडी निमती आमगेले मना निमती जाल्ले आध्यात्मिक क्लेश म्हणटा ती आदी भौतिक क्लेश म्हळ्यार
दुसरे लिव्हिंग एंटिटीज म्हळ्यार मच्छर म्हणटा आमी किंवा दुसरे लोकां विशय आमकां तांगेल निमती आमकां त्रास जाता म्हणटा आमी त्या आदिभौतिक क्लेश आणि आदिदैविक क्लेश म्हळ्यार आमी पळयतात की अर्थक्वेक जाता फॅमिन जाता ती त्या ताका आदिदैविक क्लेश म्हणटा हाका एक परमनंट सोल्युशन जावका ताजे खातीर आमकां भगवद्गीतांतू आमकां ताजे पुरा ज्ञान मेळटा तशी कशी कळका आमकां भगवद्गीता तर ताका म्हणला की सुरेख आमकां म्हणटात की या मायथॉलॉजिकल म्हणून मायथॉलॉजिकल म्हळ्यार या अशी एक काणी म्हणून बरयलेली कोणी पुणी म्हणून पण इट इज नॉट मायथॉलॉजी हाका म्हणटात इट इज अ हिस्टॉरिकल इव्हेंट हे एक्चुअली आमकां कोत्ता कुरुक्षेत्रांत पुरा हस्तिनापूर पुरा जाल्लेली काणी म्हणून आमकां गोत आसा तशी ती आमकां भगवद्गीता कशी कळका तर तातूंत एक कसाने एक मिनींग दिला भगवद्गीतेंतू त्या विशयांतू ते मिनींग ताजे ट्विस्ट न करता म्हळ्यार देवान एक विषय अशें सांगिल्लो आसता तर ताका ताजे मिनींग ट्विस्ट करच्या नज त्या तशी समजून घेवका म्हणून ताजे खातीर समजून घेवच्या खातीर कोण समजयता आमकां तें कळ्ळें मॅ ताजे खातीर आमकां एक गुरू लागता तो गुरूक कोण आसता आमकां गुरू ताका क्वॉलिफिकेशन कसं गुरूक ताका सुरेख ताण स्वताक ताण एक त्या भगवद्गीता वाचून आसूं का ताण म्हळ्यार ताका स्पिरिच्युअल नॉलेज आसूं का ताण एक परंपरेंत येवचें आसा आनी तो ते स्वता पालन करता की ना भगवद्गीते सांगिल्लें त्या आमकां पळोवका आनी तांकां दुसऱ्या जीवन चेंज करचें जाता की ना हें तांकां पळोवचें जाता आमकां तशींची मागीर एक 3 स्टेप्स ऑफ परफेक्शन म्हणून आसा 3 स्टेप्स ऑफ परफेक्शन म्हळ्यार आमकां ह्या भगवद्गीता वाचिल्ले निमती आमकां देव कोण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कोण म्हणून हें कळटा आनी आमगेले तांगेलो रिलेशनशीप कसो ना देवाल आनी आमगेलो हाका म्हणटा ती संबंध ज्ञान म्हणून कळ्ळें मॅ तशींची मागीर एक ताका एक प्रोसेस आसा तर कशी आमी आमगेले रिलेशनशीप देवाल वटू वापस जोडच्यो येता म्हणून तर ताजे खातीर ताका म्हणटा ती त्या प्रोसेसाक म्हणटा ती अभिधेय ज्ञान म्हणून आनी तशींची आमकां कृष्ण भक्ती ताजे आमगेले जे अल्टिमेट गोल ऑफ लायफ आसा ताका प्रयोजन म्हणटात जशी सायन्सान आमी पळयता ती तांतू एम अपॅरेटस प्रोसिजर आनी कन्क्लुजन येता तशींची हांगाय स्पिरिच्युअल नॉलेजांतू ताका म्हणटा ती संबंध अभिधेय आनी प्रयोजन आनी तू ह्या भगवद्गीतांतू कसं सब्जेक्ट मॅटर डिस्कस केला तरी तांतू 5 टॉपिक आसा ती ते 5 टॉपिक म्हळ्यार ईश्वर देव म्हळ्यार कोण म्हणून जीव स्पिरिट सोल म्हळ्यार आमी जीव आमी प्रकृती मटेरियल नेचर म्हळ्यार भौतिक नेचर आसा आमगेले काल टाइम आनी कर्म ऍक्टिव्हिटी ह्या पुरा भगवद्गीतेंतू डिस्कस केलेलो आसा तशी तर भगवद्गीतांतू आम्ही पळेल की या महाभारत भीष्म पर्वात असं म्हणू तर या शास्त्र एक अशी शास्त्र असतं जे कृष्णान स्वतः उल्लयला म्हणू आणि एक शास्त्र देवाल विषयांत म्हळ्यार कृष्णाल विषयांत उल्लयला म्हणून अशी 2 शास्त्र असतात जे देवाल विषयांत उल्लयला म्हळ्यार श्रीमद भागवतम चड करून लोकांक थोडे श्रीमद भागवतम आणि भगवद्गीतेन थोडे एक कन्फ्युजन असता तर त्या निमित्त हांव थोडे एक्सप्लेनेशन दिता असं श्रीमद भागवतम इज स्पोकन म्हळ्यार तांगेले कृष्णाले वेगळे वेगळे पास्ट टाइम जो लील आसा ते श्रीमद भागवतमान सांगिल्लें आसा आनी भगवद्गीतेंतू कृष्णान अर्जुनाक कसं सांगिल्लें हें भगवद्गीतेन सांगिल्लें आसा तरी ह्या दोन्ही स्क्रिप्चर्स आसात ह्या शास्त्र आसा ती ते नॉन डिफरंट भगवंताले आनी भगवंताल शास्त्रांत कसं डिफरन्स ना अशी म्हणून सांगिल्लें आसा एक वेळ कसं जाता म्हळ्यार एक ब्राह्मण भगवद्गीता वाचित असता तो एक साधारण एकदम म्हळ्यार तागेल्या चड कसं दुड्डू हें येताना तो तागेलें जीवन खाली भगवद्गीता वाचून आनी एक मधुकरी म्हळ्यार भिक्ष मागच्याक वता असता तरी एक दीस तो भगवद्गीता वाचित असताना तागेलो बायले लोट आसता तो तर तागेले सकाळी एक भगवद्गीता वाचून जाल्ली मागीर
तर एक तो 9व्या अध्यायारी एक वर्स 22 तांतू येता ना तांतू कृष्ण म्हणता योगक्षेमम वहाम्यहम. योगक्षेम वहाम्यहम म्हळ्यार हांव स्वता येवन त्या भक्ता कसन जाऊ का त्या हांव दिता म्हणून अशी त्या भगवद्गीतेत सांगला. तरी त्या ब्राह्मणाने वाचली मागीर तो तिके एकदम कन्फ्यूज जाता आणि ताका डाऊट येता की स्वतः देव येवन दित की कोणाके थ्रू चॅरिटीन तू किंवा भिक्ष म्हणू कोणा घरकड गेले तो दिता डायरेक्ट कशी देवान दिवचे. तर देवान स्वतः दिना तो तो कोणाले थ्रू कोणी दिता म्हणून अशी तो लेखता. मागीर तो कंटिन्युअसली 2-3-4 वेळा 5 वेळा वाजित असता अशी जायना म्हणून. मागीर तो लेखता ना 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 अशी ना म्हणून तो एक रेड पेन घेता लाल कलराचे पेन आणि ते योगक्षेम वहाम्य मारी एक अशी एक गिचवीत तो त्या गिचवीत आणि मागीर तो तागेले भिक्ष मागच्याक तो गांवांत वता पुरा कडेन आणि खंय तो वता त्या दिसा भिक्ष मागच्याक थंय ताका पुरा जाण कोणेय भिक्ष दिना ती कसन ना कसन एक कारण सांगता असता ती. कोण आमगेल्या घरात कोणेय गेलना त्या निमतान आमकां भिक्ष दिवचे जायना आमगेले चेडू बर ना तांकां तरी म्हणून दिवचे जायना अशी कांय ना कांय एक रिजन सांगून त्या दीस ताका कसनय एक भिक्ष मेळना आसता. तो थंय भिक्ष मागता आसतना तेन्ना त्या ब्राह्मणाक तागेली ब्राह्मण पत्नी आसता तर थंय एक सानसा एक चेडू मस्त पुरा सामान घेवन त्या घरकडे येता त्या ब्राह्मणा घरकडे आणि ते ब्राह्मण पत्नी असता तिका सांगता या पुरा ब्राह्मणान पटेला तो आमगेलो गुरु तर तांतू पुरा कस जेवणा सामान ताजे आयदन हे ते पुरा घेवन येता तो. तरी बायल म्हणटा ब्राह्मण पत्नी म्हणटा की ना ना मेगेलो बामणाक कोणी ताका शिष्य आनी कोणी ना ती म्हणून. तरी ते म्हणटा ना 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 हांव एक शिष्य तांगेलो जी तांगेल्याक हांव शिकता आसता तरी तुमी हें पुरा सामान घेव का म्हणून. हें पुरा आयटम तुमगेलो ब्राह्मणान पेटयला हें तरी हें पुरा दवरून घेया ती म्हणून. ती म्हणटा जायत तरी ती रांदप करच्याक सूर करता. पण ती पळयता त्या चेडल्याल्या फाटीर कसन एक रगत येता आसता आणि एक मारलेल्या पेट्टाचे एक आणि रगत येता आसता मारलेल्या पेट्टाचे निशाण म्हणटात पळय तें आसता आणि रगत येता आसता. तरी ती निमगीत हें कसलें म्हणून न्हय 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 हांव तें इतलें पुरा दोन वजन हाडटाना हांव तिके स्लो आशिल्लो तर ब्राह्मणान थोडे म्हाका पेट्ट मारला त्या निमती हांव आयलो अशी. पण ब्राह्मण पत्नी म्हणा मेगेलो बामण अशी करेश ना मू कळ्ळें तो तशी करतलो न्हय मनुष्य. न्हय 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 तशें ताका कसं आजी भिक्ष आनी मेळनाशिल्ली त्या निमती हांव तागेलें सामान पेटयलेलें ती हांव हें घेवन येता तांचे लेट जाल्ले निमती म्हाका वगवगी वच रे वगवगी वच म्हणून ताणें म्हाका तिके पेट्ट केल्लो म्हणून. मागीर ब्राह्मण घरकडे येता. ब्राह्मण घरकडे येवन म्हणटा की आज म्हाका आनी मेगेल्या बायलेक उपास करचा पडतलो गी म्हणून. तरी म्हणून घरकडे येता तर घरकडे येताना एक पुरा एक अरोमा म्हणटात पळय म्हळ्यार लायक आयटम्स घरकडे जाता आसतना कशी एक घमंग येता घरकडे तशी ताका येताना अशी घमंग येता. तरी तो म्हणटा कसन चल्ला म्हणून बायले निमगीता कसन चल्ला गो म्हणून. तो ती म्हणटा की अशी तुमी हें पुरा सामान पेटयला तर मस्त पुरा त्या चेडू घेवन येयला सामान तरी मस्त पुरा आयटम करया म्हणून एक आयल्या म्हणून. पण हांव कोणाकय पेटयनी म्हणून ती सांगता. ती म्हणटा ना ना तो चेडू हांगा आशिल्लो पळयात हांगा खंय आसतलो पळयात ती म्हणून. तर त्या पळयताना चेडू ना थंय. मागीर ना म्हणटाना तो सोदयता हांगा थंय सोदून पळयता मेळना ताका. मागीर ताका एक उडगास येता की पळया भगवद्गीता कसन म्हणून योगक्षेम महाम्याम बरयला ना म्हणून तो भगवद्गीता ओपन करताना थंय ते जे रेडिंगान ताणें ते स्क्रॅच केल्ले ना पळय त्या थंय नाशें जाता. मागीर ताका कळटा की हें स्वता कृष्णान येवन हें पुरा दिवन
म्हळ्यार कृष्णान जे सांगिल्लें आसा भगवद्गीतेंत योगक्षेम वहाम्यहम म्हळ्यार तो स्वता येवन दिवन वता हें बदलची आनी ते हांव स्क्रॅच केल्ले निमती तो कृष्णा फाटीरी तें पुरा निशान जाल्लें आशिल्लें त्या मेगेल निमतीची म्हणून तो हें करता म्हळ्यार भगवंत आनी तांगेले भगवद्गीता आनी तूं कसले डिफरन्स ना म्हणून हें जे आमगेली स्टोरी आसा तातूंत आमकां कळटा कळ्ळें तशींच भगवद्गीतेंत चॅप्टर 6 टेक्स्ट 23 कृष्ण सांगता यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारत न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम म्हळ्यार आमी स्क्रिप्चर्स फॉलो करना जाल्यार आमकां ह्या जन्मांतूय सुख मेळना येवच्या जन्मांतूय मेळना आनी आमकां जे सुप्रीम डेस्टिनेशना वचचें आसा तें साध्य ना म्हळ्यार आमकां जे शास्त्र आसा ते आमकां आमगेल्या जिवनांतूय कशें करून हाडका आमकां वाजुका म्हणून ते हाका हांगा कृष्ण सांगता तरी आनी एक कृष्ण सांगता म्हळ्यार आमकां एक श्रद्धा आसूका की जे शास्त्र आमी वाजितात तांतूं आमकां श्रद्धा आसूका त्या श्रद्धेन आमी शास्त्र वाजिल्यार मात्र आमकां लाभ मेळटा म्हणून सांगतात भगवद्गीतेंत आमकां गोत आसा की 18 अध्याय आसा म्हणून त्या 18 अध्यायांत 6 अध्याय अशी 3 सेक्शनांत डिवायड केला म्हळ्यार फर्स्ट 6 अध्याय ताका म्हणटा ती अंतू कर्मयोग अष्टांग योग अंतू सांगला तशींच लास्ट 6 चॅप्टर म्हळ्यार चॅप्टर 13 टू चॅप्टर 18 ताका म्हणला ते ज्ञान योग म्हणून आनी मध्य आशिल्लें चॅप्टर 7 टू चॅप्टर 12 हाका भक्ती योग आशिल्लें म्हणून म्हणटा ती म्हळ्यार एक आमी एक लायक म्हणटात म्हळ्यार एक लायक हॉट बॉक्स लायक चंद बॉक्स एक पळयल्यार ताका पुरा रत्न जडीत हें तें पुरा आशिल्लें अशी बॉक्स पळयल्यार त्या बॉक्साचे वयल कवर म्हळ्यार फर्स्ट 6 चॅप्टर्स म्हणटा ती आनी सकलचे बॉक्साचे कवर म्हळ्यार ते लास्ट 6 चॅप्टर्स आनी त्या बॉक्सा भितर कसन ते ज्युवेल आसा कळ्ळें जी मणी किंवा जे एकदम लायक ज्युवेल म्हणटा ती ते भक्ती योग म्हणटात ताका अशी देवान कृष्णान हे अशी 18 चॅप्टरांत हे वेगळे वेगळे तांतू कर्मयोग अष्टांग योग आणि ज्ञान योग आणि भक्ती योग अशी सांगला या 18 अध्यायांत आता आमी इसेन्स ऑफ भगवद्गीता तर प्रभुपाद विश्वरूप चॅप्टर 11 म्हळ्यार 11th चॅप्टरांत तांणी प्रभुपादान तांगेले जे कमेंट्स दिल्ले आसात तांतू तांणी म्हणटात की चॅप्टर 11 55 ताचे लास्ट श्लोकांत तांणी म्हणटात की दिस इज द एसेन्स ऑफ भगवद्गीता म्हणून कळ्ळें आज भगवद्गीतेचो सार म्हळ्यार वो म्हणून आता कसान तो सारू तर भगवद्गीता चॅप्टर 11 टेक्स्ट 55 तांतू म्हणला मत कर्म कृन मत परमो मदभक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यह स माम एति पांडव वापस एक जिता मत कर्म कृन मत परमो मदभक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यह स माम एति पांडव म्हळ्यार भगवद्गीतेंत विश्वरूप दाखयल मागीरी आनी विश्वरूप पळयतना अर्जुन मस्तू भित्ता तांतू ते इतले पुरा तोंड इतले पुरा हात आनी खंयचे खंयचे तोंडां नको अग्नी भायर येता आसा कितलीं जे कौरव त्या तोंडां वता आसा ती तांणी कशी मरण पावता पळयता आसता अर्जुन ह्या पुरा पळोवन अर्जुन मस्तू भित्ता तरी तो इतले भिवन वता की कृष्णा सांगता की पूर जाल्लें म्हाका हें पुरा हांव पळयलें पण तूं तुगेलें ओरिजिनल फॉर्म जे आसा तांतू तूं म्हाका दर्शन दी वापस म्हणून तरी तेन्ना कृष्णान सुरेख 400 फॉर्म विष्णू फॉर्मार ताका फुडें दर्शन दिवचें आसा आनी मागीर तागेले जे ओरिजिनल फॉर्म आसा कृष्णा 200 फॉर्म म्हणटा ती त्या दर्शन दिता तो तेन्ना मागीर लास्ट श्लोकांत हें सांगता कसान सांगता म्हळ्यार इसेन्स ऑफ भगवद्गीता म्हणून म्हळ्यार अर्जुना
कोण मेगेल भक्ती करतकी, कोण या पुरा कर्मकांड बनांतुल अनुमान आणि फॉलो करनांगी, कोण मेगल खातीर काम करतकी, आणि कोण मक्का सुप्रीम गोल करतकी, आणि कोण सगळ्याला काही फ्रेंडली म्हळ्यार वैर नसलेले कोणालोट सगळ्यालोट बिहेवियर करतकी तो मेगेल धाम म्हळ्यार कृष्ण लोकांत येता म्हणून हे सांगला. तर प्रभुपादान कमेंट्सान तू सांगले की या इसेन्स ऑफ भगवद्गीता म्हणून म्हळ्यार या भगवद्गीता आम्ही कंडिशन सोल म्हळ्यार आम्ही या त्रिगुणमयी म्हळ्यार रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण या हाजेन आम्ही आमकां जशी एक जेलान घाल्ल्या म्हणके आमकां एक कवर केल्लें आसा या पुरा. त्या निमती आमकां अशें कसं शास्त्र नसल्यार आम्ही हांतू कंटिन्युअसली या संसारांतू जन्म मृत्यूचे जे संसार सायकल आसा तांतू आम्ही कंटिन्युअसली येता वता रपतली ती. म्हणूनची ताजे खातीर आमकां या भगवद्गीतेंत वाचल्यार आमकां कंप्लीट नॉलेज आमकां कसन करचा नज या हांतू आमकां कळटा. तशी ती आमकां आमगेल्या देवाल वटू जे संबंध आसा ते कशे आमी रिएस्टॅब्लिश करूं येता म्हणून हे आमकां भगवद्गीतेंतू सांगिल्लें आसा. तशींची भक्ती रसामृत सिंधू म्हणून आसा तांतू सांगलां की अनासक्तस्य विषयान यथार्हम उपयुंजत निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य मुच्यते. म्हणून तांतू कसं सांगलां की आम्ही जे कसं काम करतात की तांतू आमकां त्या केवल कृष्णा खातीर करतात म्हणून आम्ही त्या तांतू सांगला. ताका म्हणटा ती कृष्ण कर्मा म्हणून. म्हळ्यार आम्ही जे कसं ऍक्टिव्हिटी करता तांतू सगळ्यांक ह्या विषय म्हळ्यार तांतू सांगलां की आम्ही कसं एक बिझनेस करून आसा म्हणून जाल्यार ते आम्ही आमगेल खातीर न्हय आम्ही कृष्णाल खातीर करूं आसता ती म्हणून अशी एक आमकां त्या भावना सुका तांतू. म्हळ्यार हांतू कसं जे काही बिझनेसा प्रॉफिट येता ते आम्ही कृष्णाल खातीर म्हणून तांतू आमगेल जे जीवन चलचे खातीर आमकां कसं यूज करचें आसा ते यूज करून बाकीच पुरा देवाल खातीरची म्हणून ते आमकां ते तितले एक सेन्स आसुका म्हणून. म्हळ्यार आम्ही कृष्णाल खातीरची हें काम करून आसता ती म्हणून. आता एक व्हड बिल्डिंग बांदयता ती तर तांतू आमगेल खातीर न्हय हें देव आमी घर बांदिता ती कसं नाही बांदिताना या आमगेल खातीर म्हणून आमगेल स्वताले सेन्स ग्रेटिफिकेशन म्हणटा ती आमगेल स्वताले ते म्हणटात की आमगेल तृप्ती खातीर त्या आमी बांदता ती. पण ते तशी न करता आमी या कृष्णाल खातीर बांदतात हें घर कृष्णाले म्हणून अशें केल्यार तांतू आमकां कसलें आमगेल जे कर्मबंधनांनी आसा ती ते आमकां लागू जायना म्हणून असो. तशींची हाका म्हणटा ती कृष्णा कॉन्शियसनेस म्हणून म्हणटा ती कृष्ण कर्मही म्हणटा ती. तशींची आमकां कसले एक आमकां कसलो एक सान जाग आसा म्हण लेखल्या तर थंय कसन करूं येता आमी एक त्या सान जाग्यार आमकां देवाल खातीर फूल तुळसी या आनी कसले वोव येता आनी त्या पुरा आमी कृष्णाक अर्पण करूं येता तशी म्हणून सांगला हांगा. ताका भगवद्गीतेंत तेमी सांगला पत्रम पुष्पम फलम तोयम म्हणून. पश्वम पत्रम म्हळ्यार कसले पान म्हळ्यार तुळशी पान आमी दिव येता फूल दिव येता कसले फ्रूट दिव येता देवाक उद्दा दिव येता. म्हळ्यार अशी कोणी सांगचे ना की तो कितलेय गरीब जावन आसल्यार ताण हें कसलेय देवाक अर्पण केल्यार देव स्वीकार करता. पण ताजें इम्पॉर्टन्स कसलें तें आमकां एक भक्तीन दिल्यार मात्र तो एक्सेप्ट करता म्हणून कळ्ळें. भक्तीन तुमी वस्तू कसले ऑफर केल्यार कळ्ळें. आता दुर्योधनान केन्ना कृष्ण दूत जावन केन्ना वतास की तो दुर्योधन मस्त पुरा अरेंजमेंट करता आसता कळ्ळें की मस्त पुरा पकवान बनयता आसता हें तें पुरा. तर पण दुर्योधनाल वच्चे फुडें ताका विदुराल घर लागता कृष्णाक. तर तो थंय विदुराल घर कडेन सुरे वता. तर सुरे वताना तांणी थंय कसलें करना कसलें कर न्ही दुर्योधनान ते वता म्हणून. पण मागीर विदुराल बायल कसर करची म्हणून कळना तिका. तर कृष्णान आयला ताका कसलें म्हणून दिवका म्हणून. तर ती एक केळ म्हणून महाप्रसाद म्हणून कृष्णा दिता. केळ दिल्या ती कृष्ण इतलो भाव तो एकदम की कसापुणी मेगेल डिवोटी म्हळ्यार मेगेल भक्तान कसलें दिल्लें म्हणून तो एकदम भाव विवोर जाता. आनी तो केळ खावची बदलाक केळ उड्डोवन तो साली खाता. तितलो देव आमी कसलें दिल्यार तो तितले भावान
घेता भावग्राही म्हणतात म्हणून देवाक त्यांची दुर्योधना वचून तो कसं नाही खायना कळलं मॅ त्या निमती भावग्राही जनार्दन म्हणून कृष्णाक म्हणला तशीच या श्लोकांतू मत परमा म्हणून म्हणला मत परमा म्हणून मत परमा म्हळ्यार कोण देवाल ओटू तग्गेल धाम धाम म्हळ्यार गोलोक धाम कृष्ण लोक म्हणटा ती थंय वचून ताका वास करच्याक मेळटा ताका मत परमा म्हळ्यार थंय तो वचून रपता ताका दुसरं कसं नाही म्हळ्यार चंद्र लोकारी किंवा सूर्यलोक किंवा ब्रह्मलोक थंय पुरा ताका भक्ताक वच्ची कसं नाही कसं म्हणतात ताका थंय कसं नाही वच्ची कसं थंय कसं करची ना तो देवाल भक्त निमती ताका देवालयाची कृष्ण लोकांतू वच्चे एक गोलोक वृंदावन म्हणटा ती तो एक फुल नॉलेज आना ताका गोत्तस की ताका ज्ञान असं की खंय वच्चू का आम्ही म्हणून कृष्ण लोकांत आमकां लारी मागीर वापास या जन्म मृत्यूच्या संसारांत येवची ना म्हणून ताका गोत असता तशींची कृष्ण मदभक्ता म्हणून म्हणला मदभक्ता म्हळ्यार तू मेगेले आराधना करी मेगेल भक्ती करी म्हणून तर कशी करची ती आराधना या प्रल्हाद महाराजान श्रीमद भागवतांतू 7th स्कंद तांतू म्हणला श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम म्हळ्यार श्रवणम म्हळ्यार आम्ही देवाल नाव ऐकू का कीर्तनम म्हळ्यार देवाल नाव आम्ही जॉब करका स्मरणम देवाल उडगास करका पाद सेवनम म्हळ्यार देवाल विशयांतू आम्ही पुरा देवाल पाद सेवन करका म्हणून सांगता ती अर्चना देवाल आरती आनी करका वंदनम देवालाक आम्ही प्रार्थना करका सख्यम देवाक आमगेले एक फ्रेंड म्हळ्यार दोस्त म्हणके व्यवहार करता आम्ही तागेल्याक आणि आत्मनिवेदनम म्हळ्यार आम्ही कंप्लीट आमकां आम्ही आत्मसमर्पण करका म्हणून त्या या श्लोकांतू प्रल्हाद महाराज सांगता ती तशींची 55th श्लोकांतू 11th चॅप्टराचे संगवर्जित म्हणून म्हणणारी तर संगवर्जित म्हळ्यार कोणा लोटो आम्ही संघ घेवचानच जे कृष्णांक त्यांनी देवा विशयांतू ते अथिइस्ट म्हणटा ती म्हळ्यार देवा विषय तांकां देव नांची म्हणून म्हणटा ती असल सगळ्या ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णनानु शीलनम भक्ती उत्तमम आणि रूप गोस्वामी सांगता ती की आमका अनन्य भक्ती करच्याक आम्ही आमगेले जे मटेरियल कंटॅमिनेशन या भौतिक जगांत आम्ही एक मायांत पडलेला आसा ती तांतू देखून आमकां फ्री जावन आणि तांतू फ्री टू एक्टिविटीज आम्ही म्हणटा ती कर्मफल म्हणटा ती आणि मेंटल मनान तुले अनुमान आसा ती त्या पुरा नातिले आम्ही केन्ना कृष्णाल भक्ती करता की ताक म्हणटा ती प्युअर डिवोशनल सर्विस म्हळ्यार देवाले कृष्ण प्रेम या प्युअर आसा या ताका आम्ही म्हणटा ती तशींची कशी आसूं का त्या प्युअर डिवोशन देवाल भक्ती कशी आसूं का त्या म्हणटा ती हरिभक्ती विलासांत म्हणला अनुकूल्येन संकल्प प्रतिकूल्यस्य वर्जनम म्हळ्यार आमकां देवाल विशयांतू केन्ना आमी विचार करता ती ते फेवरेबल आसूं का फेवरेबल म्हळ्यार कसं न्हय म्हळ्यार अनुकूल्य आसूं का अनुकूल्यान आमी केल्यार मात्र त्या देवा पावता शिवाय तशी आमी पळयल्यार म्हळ्यार प्रतिकूल्य असल्यार त्या देवाक पावना म्हणून तशी आता प्रतिकूल म्हळ्यार कसं न्हय तरी प्रतिकूल म्हळ्यार कंस विचार करता कंस वॉज थिंकिंग अबाउट कृष्णा एज एन एनिमी म्हळ्यार तो तागेल वैर म्हणून कंसाक तागेल कृष्णा विशय विचार करता आशिल्लो तर तो उठताना बसताना जेवताना न्हिदताना कंटिन्युअसली 24 hours कृष्णा विचार करता आशिल्लो पण तागेल भाव तागेल्या अनुकूल ना आशिल्ले प्रतिकूल आशिल्ले त्या निमती ताका कृष्णान मारलेले जाल्यार ताका कृष्ण लोकांत वच्चा मेळ्ळी ताका सहज मुक्ती मेळ्ळी म्हळ्यार सहज मुक्ती म्हळ्यार तांतू कृष्णान तागेल्या आत्माक तागेल भितर येवन घेतला पण थंय ताका गोलोक धामांतू वच्चा मेळ्ळी ताका ती मुक्ती मेळ्ळी पण ती गोलोक धामा वच्चा मेळ्ळी म्हणून सांगता ती तशींची जे भक्त असता ती त्या निर्वैरी म्हळ्यार नो एनिमी ताका कोणय वैरी ना ती म्हणून वैरी ना म्हळ्यार कशी तो सगळ्यांक चांग
हाजेर ट्रीट करता असता लोकांक, पण ताक कसं नाही कोणाला वैर ना. एक्झाम्पल दिलना शास्त्रांतू प्रल्हाद महाराज आले. प्रल्हाद महाराज एक आसुरिक घरकडे जन्म जाऊन तो तगेल दोस्तांकानी पूरा पूरा असुराची, पण तो तांगेल दोस्तांकानी जाऊन वैर नसतिले तो सगळ्यांक भक्ती दित असता. तशीची तो तगेल अण्णांकय हिरण्यकशिपूकय लायक करून सांगता असत की भक्ती केल्यार विष्णू भक्ती केल्यार लायक अशी तशी म्हणून तो तांकां एडवाइस दित असता. तशीची चैतन्य चरितामृतांतू ठाकूर हरिदास म्हणून असं तर तागेल वैरी तो गांवचे एक लीडर असता तो हरिदास ठाकूर सद्दांची 192 राउंड म्हळ्यार 3 लाख नाव देवाल घेता असता. म्हळ्यार ऑलमोस्ट लायक 22 hours. 1 लाख नाव म्हळ्यार 64 राउंड जाता ती. म्हळ्यार एक राउंड आमगेले 108 बीड्स आसा ती. तशी करून 64 राउंड अशी 3 वळ केल्यार 192 राउंड जाता ती, विच मेक्स इट टू 3 लाख नेम्स अ डे अशी तो करता आशिल्लो. तर तो एकदम फेमस जाता आशिल्लो. तर त्या गांवचे पंचायत जो पंच असता लीडर असता तो चिक्के गेले वयर जाळ बघता. तो म्हणटा अरे तो कशी फेमस जाता, मेगेल पेक्षा चड फेमस जाता म्हणून तो एक वैश्याक तागेल घरकड पेटयता की तूं ताका तागेले तो जप आनी करता आसता चिके वायट करी म्हणून. तर ती वैश्य एग्री जाता. ती वैश्य हरिदास ठाकूर जप करता असता तागेल्या घरकडे, तरी ती वैश्य वत्ता आणि वाट पळोवन बसता. लायक चंद करून डेकोरेशन आनी करून वत्ता. आणि हरिदास ठाकूर सांगता की हांव तुगेल खातीर आयल्या, हांव दुसरे कडेन खंय वचचें न्ही, तुगेल खातीर तूं तितल्या चंद दिसता अशी तशी म्हणून हांव तुगेल खातीर आयल्या म्हणून ती सांगता. हरिदास ठाकूर सांगता की हां बैस तूं चिके, मेगेल थोडे जप बाकी आसा, मेगेल जप जाले मागीर आमी बसुया ओटू बसुया म्हणून जायता म्हणटा ती. पण हागेल जप कंप्लीट जायना. मागीर ती सकाळी राबता, मागीर ती वत्ता वापस तिगेल घरकडे. नेक्स्ट डे वापस येता ती. तशीच वापस हरिदास ठाकूर सांगता की मेगेल जॉब जाय न्ही मू आजी, हांव थोडे जॉब करून घेता मागीर आमी उलोवया म्हणून. ती जायत म्हणून वाट पळोवन मागीर वापस ती वता. थर्ड डे वापस ती येता. वापस तो म्हणटा मेगेल वापस आजी जॉब जाय न्ही मू म्हणून ती जॉब करता करता मागीर ती वैश्य आसा ती हरिदास ठाकूराक नतमस्तक जाता आणि ती म्हणटा अशें म्हाका एक वाईट संबंध करचे तुमगेलो वटू सांगील म्हाका अशी तुमगेलें नांव वाईट करच्याक. तरी पण तुम्ही हरिनाम जप करता असताना मेगेल मनान कसं एक चेंजीस आयल्या ती. तरी हरिदास ठाकूर तिक ते माळ आनी दिता, एक तुळशी दिता, सांगता तूं हांगा बसून जप करी आणि मागीर तुका म्हळ्यार देवाल प्राप्ती जातली म्हणून तो तिका दिवन थंय दवरून तो दुसरे कडेन वता. तशीच या 11th चॅप्टरांत भगवद्गीतांतू कृष्ण त्या युनिवर्सल फॉर्म म्हळ्यार विश्वरूप दाखयल मागीर विष्णू फॉर्म 400 फॉर्म दाखयल मागीर आणि मागीर लास्ट तो तागेले कृष्णाल फॉर्म म्हळ्यार 200 फॉर्म म्हणटात ताका तांतू येता तो. तेन्ना आमकां कोणाल उडगास करता म्हळ्यार प्रभुपाद म्हणटा ती की आमकां हे 200 श्याम सुंदर फॉर्म हे आमकां आमगेल ध्यानांतू मनांतू या कृष्णाल रूप म्हळ्यार 2 हात बासरी फ्लूट वाजयतलो, तागेले ते चंद रूप, तागेले ते थ्री बेंडिंग म्हळ्यार 3 कडेन तो बेंड जाल्लेलो आसा कृष्ण. तर त्या फॉर्म तशी आमकां ते उडगास करता म्हणून. तशीच या आमी इसेन्स ऑफ भगवद्गीता जालें. मागीर कन्क्लुजन येता. कन्क्लुजन खंय येता, एंडाक येता. एंडाक येताना 18th चॅप्टरांतू कन्क्लुजनांतू कृष्ण वापस सांगता की मनमना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामेवैष्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मी. Always think of me, become my devotee, worship me and offer your homage unto me. Thus you will come to me without fail. I promise you this because you are my very dear friend. तो अर्जुना सांगता असा की मेगल कंटिन्युअसली उडगास करी, तू मेगल भक्तो, तू म्हाका मेगल अर्चन करी, कळ्ळें. आणि तू मेगल येतलो म्हणून ताजी कसं एक डाऊट ना म्हणून तो कृष्ण सांगता. तशीच भगवद्गीतांतू चॅप्टर 18 66 चॅप्टर मोस्ट इम्पॉर्टंट चॅप्टर म्हणजे भगवद्गीताचे जे कन्क्लुजन यांची सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्ष ईशामि मा शुच.
कृष्ण सांगता सर्व धर्मान परित्यज्य म्हळ्यार एबंडन ऑल वरायटीज ऑफ रिलीजन अँड जस्ट सरेंडर अन टू मी म्हळ्यार हांव पुरा तुका भगवद्गीतेन मस्त पुरा सांगला पण त्या पुरा सोडून तू म्हाका शरण आयल्यार हांव तुगेल कसं पाप कर्म आसता ती त्या पुरा नाश करता आणि महासुच म्हळ्यार डू नॉट फियर तू भिव कामोड ना म्हणून अशी भगवंत अर्जुनाक अश्युरन्स दिता की तू भिव कामोड ना म्हणून कळलं मा तशी भगवंतानं कृष्णानं सक्कडी फायनल कन्क्लुजन म्हणून सर्व धर्मान परित्यज्य म्हळ्यार पुरा हे कसं कसं तुका एक्सप्लेन केला त्या पुरा सोडून तू म्हाका शरण आयल्यार हांव तुका पळयता म्हळ्यार तुका दुसरं कसं कोरका म्हणना कारण तू बाकी कसं कोरका म्हळ्यार कर्म कोरका ज्ञान मेळका हे त्या पुरा कोरका तू म्हाका शरण आयल्यार पुरा जाल्ले मागीर ताका दुसऱ्यांनी कसं कोरका म्हणून महासुच म्हणून आम्ही कांचीपुरामान तू एक वरदराजन टेम्पल म्हणून असं वरदराजन टेम्पल म्हणून थंय कृष्णाला म्हळ्यार विष्णूला एक लायक मोस्ट ब्युटिफुल मूर्ती असते तांतू तांगेले हात अशी अभय असतात असं आणि ताजेर हांगा बरयला महासुच म्हणून म्हळ्यार तुम्ही भिवका म्हण नांव आसा वर्द म्हळ्यार तो देवाला आशीर्वाद आसता म्हणून त्यावेळी एक वर्द म्हळ्यार थंय एक थंय देव थंय तुमकां देव आमकां आशीर्वाद दिता म्हणून एक लायक थंय सांगचें आसा तशी जी भगवद्गीता थंय त्या वरदराजाला थंय रामानुजाचार्याला गुरु आशिल्लो तर तो देवाल सद्दां थंय सेव करनाशिल्लो तर रामानुजाचार्य तांकां निमगे तुम्ही सद्दां देवाल सेव करता ती पण आता हांगा बरयला मू सर्व धर्मान परित्यज्य म्हळ्यार आमी पुरा सरेंडर करता म्हळ्यार आमकां देवाल उडगा सेवका म्हणून आता म्हाका देवाल उडगास येयली जाल्यार कसन जातलें म्हणून तुम्ही देव सद्दां मेळटा तर तुम्ही तांकां निमगीता म्हणून अशी रामानुज ताका गुरुला सांगता तो गुरु वचून देवाल सेव करता करता निमगीता की अशी म्हाका शिष्य आसा तो अशें निमगीता आसा की तुम्ही सर्व धर्मान परित्यज्य म्हणला तर आमकां तुम्ही सरेंडर करना जाल्यार मागीर आमकां देवाल तुमकां उडगास येना जाल्यार तर कशन जातलें म्हणून देव म्हणटा ताका सांगा ती भिवका म्हणना ताका उडगास येना जाल्यार म्हाका तुमकां उडगास येतलो म्हणून अशी म्हणून तो ताका सांगता तशी जी या आमी भगवद्गीतांतू देव सांगता की मागीर फायनल कसं नाही म्हणल्यार ही देवाल कृष्णाल भक्ती इन फुल कॉन्शियसनेस and yeah most confidential part knowledgeaचे and this is the essence of all of the Bhagavad Gita कळलं काय म्हणून महासुचा डू नॉट फियर या म्हणला आता आम्ही थोड्या गीता महात्म्यांतू शंकराचार्यान बरयलेले एक 7 श्लोक आसा ती त्या कन्क्लुजनांतू ते म्हणला की भगवद्गीता इज अ ट्रान्ससेंडंटल लिटरेचर वन शुड रीड व्हेरी केअरफुली म्हळ्यार आमकां भगवद्गीता वाचूका सद्दां वाचूका अशी म्हणा तर फर्स्ट गीता महात्म्य म्हळ्यार गीता शास्त्रम इदम पुण्यम य पठेत प्रयत पुमान विष्णुपादम अवापनोति भय शोकादि वर्जित आम्ही भगवद्गीतेन कसं इन्स्ट्रक्शन दिलां की ते आम्ही करेक्टली फॉलो केल्यार आमकां जे तापत्र येता आमगे लायफांतू आनी येवची लायफांतू कळ्ळें मा त्या पुरा नाश जाता आनी आमकां आमगेले स्पिरिच्युअल लायफ स्टार्ट जाता म्हणून एक अश्युरन्स दिला आमकां तशी जी गीता महात्म्य 2 गीता ध्यानम शीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च आमी भगवद्गीता सिन्सियरली आणि सिरियसली वाचिल्यार आमगेल वैरी देवाल आशीर्वाद असता म्हणून एक सांगला मल निर्मोचनम पुंसाम जलस्नानम दिने दिने सकृत गीतामृतम स्नानम संसार मलनाशनम आम्ही आमची सद्दांची नाचता ती आणि गंगा उद्दा म्हणके आम्ही भगवद्गीता वाचल्यार आमगेले जे मटेरियल लायफ आसता त्या पुरा नाश जाता म्हणून आमगेले जे भौतिक पुराण आसा आनी आमगेल अंतू भक्ती येतली म्हणून हे अंतू सांगला तशी जी गीता महात्म्य 4 अंतू गीतासु गीता कर्तव्य किमन्यै शास्त्र विस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिश्रिता
या भगवद्गीता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्णान सांगितलं असं तरी भगवद्गीता सोडून दुसरं कसं नाही शास्त्र वाचीन जाल्यार जाता कळलं पण भगवद्गीता आम्ही सद्दां एकदम ध्यानपूर्वक ऐकल्यारी आमगेल्या जे मनान तुका कसं नाही विचार वाईट विचार नाशिल्ले त्या पुरा जोडून वता म्हणतात पळय तशी त्या पुरा नाश जाता म्हणटा ती तरी भगवद्गीता या देवान स्वतः सांगिल्ले जे लिटरेचर आसा ते इम्पॉर्टंट कितले आसा म्हणून तशींच गीता महात्म्य फायन तू भारतामृतम सर्वस्वम विष्णु वक्त्राद विनिश्रितम गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते. One who drinks the water of the Ganges attains salvation. So what to speak of one who drinks the nectar of Bhagavad Gita? Bhagavad Gita is the essential nectar of the Mahabharata and it is spoken by Lord Krishna himself, the original Vishnu. म्हळ्यार हांगा सांगतात की आम्ही गंगा उद्दा घेतल्यार आमकां मोक्ष मेळटा म्हणून असं पण भगवद्गीता घेतल्यार ताच्या पैशी वैरी म्हळ्यार गोलोकधाम वचच्याक आमकां जे विष्णू ओरिजिनल फॉर्म कृष्ण आसा थंय आमकां वचचा जाता म्हणून भगवद्गीतेंत हें सांगलां आनी भगवद्गीता हें देवाल तोंडान दाखोवन येयलें आसा आनी गंगा आसा ती देवाल्या चरणान दाखोवन येयलें आसा पण देवाले मुख कमल आणि देवाले चरण म्हळ्यार ताका म्हणटात लोटस फीट म्हणटा ती कळ्ळें तर त्यान तू देवालान तुका कसं डिफरन्स ना कळ्ळें तर आमी भगवद्गीता वाचल्यार गंगा वाचल्यार तातूंत तुका कसं डिफरन्स ना म्हणून फायनली सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदन पार्थवत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महात तरी या गीत आसा ते ताका गीतोपनिषद म्हणटा ती आणि या इसेन्स ऑफ ऑल द उपनिषद म्हणटा ती आणि ताका एक गाईल स्वरूप म्हणून सांगला आणि भगवंत कृष्ण आसा तो एक ग्वाल बाल म्हणून म्हणटा ती आणि ताका तो त्या गायीक दूध काढता आसता म्हणून आणि अर्जुन एक वासरू म्हणून जावन आसता आणि बाकीचे पुरा जे स्कॉलर्स आसा ती भक्त आसा ती त्या या भगवद्गीतेचे जे नेक्टर आसा म्हळ्यार अमृत आसा या भगवद्गीतेचे ते तांणी पित्त आसा ती म्हणून या श्लोकान सांगला आणि फायनली एकम त्या गीता महात्म्य 7 नंबर एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देव देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानी कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा म्हळ्यार आम्ही या जग आता जे लोक आसा ती आनी म्हणटात आमकां या पुरा इतलें पुरा शास्त्र आनी वाजूचं जायना आमकां केवल एकच शास्त्र जावका आमकां एकू देव जावका आमकां या पुरा हिंदू मुस्लिम या इतलें पुरा डिफरंट रिलीजन आसता त्या नाका आमकां एक रिलीजन जावका आनी आमकां एक सेव जावका तर ते कसा ना म्हणून या श्लोकान तू एकम शास्त्रम देवक पुत्रम गीतम म्हळ्यार दॅट बी देर ओनली वन स्क्रिप्चर म्हळ्यार खाली भगवद्गीता असल्यार तरी पावता आमकां खाली भगवद्गीता वाचल्यार लोकांक तांगेले जे स्पिरिच्युअल लायफ सूर जावचे साध्य आसा एको देवो देवकी पुत्र एव एक देव असं म्हळ्यार ओनली श्री कृष्णा अक्का मी एकू देव असं म्हणतात सकट जाण एक देव कोण म्हळ्यार श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण म्हणून सांगला तशींच एको मंत्रस्तस्य नामानी एक मंत्र तर खंयचे मंत्र एक प्रार्थना म्हळ्यार देवाल नाव घेवचे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे तशेंच कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा म्हळ्यार कसन काम करका म्हूण म्हळ्यार एक काम म्हळ्यार आमकां देवाली सेव करका म्हणून या अशी देवाल सेव करका म्हणून सांगला तशींच आमी पळयलां हाजी की फायनली देवाल उडगास करका आमकां देवाल सेव करका आणि अशी कसाने शास्त्र आसता ती जे देवान उरलयलें शास्त्र आणि देवाल्या विशयांत उरलयलें शास्त्र या आम्ही कंटिन्युअसली आयकून राबल्यार आम्ही या भौतिक जगतान दाखोवन आमकां भायर वचचे साध्य आसा म्हणून सांगला हरे कृष्णा थँक्यू